नमस्कार. हांव एलिना फेर्नांडीस सगल्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार दिता. आयज तुमच्या मुखार घेवन आयला मिक्स भाजी. इश्टानो, हांव तुमचे कडेन आयज जालते गजाली करूंक सोदतां. आदल्या तेंपार शेजारी बॉलकावार बसून खबरो मारतालीं. आतां आदलीं घरां मोडलीं आनी तीं बॉलकावां गेलीं आनी शेजारी मदें इश्टागत पयस जाल्या. बॉलकावार बसून हांवें कितें रांदलां तुवें कितें रांदलां ह्यो खबरो चालूच आसताल्यो. बरें तर सोड ती खबर, आसूं दी. हांव तुमकां मिक्स भाजयेची खबर सांगताली. मिक्स भाजी म्हणल्यार सुकी बटाट भाजी आनी तातूंत मिक्स आनीक एक दुसरी जिन्साची भाजी. हॉटेलांत चायेक गेल्यार आनी वेटराक तर सांगलें मिक्स भाजी हाड म्हूण. वेटर पयलो विचारतलो, टमाट मिक्स, पातळ मिक्स, वालसांडे मिक्स. म्हजी तर आवडीची सुकी भाजी पुरी. तुमी सजमशा हांव तुमकां मिक्स भाजी कशी करता तें शिकयता म्हूण. ना, पूण हांव तुमकां वेगवेगळ्या परंपराची आनी जेवणा खाणाच्यो खबरो सांगता त्यो आयकात. आमच्यो थोड्यो खास परबो जातात तेन्ना वेगवेगळे जिनस रांदपाची पद्दत आसता. 15 ऑगस्ट आसूम सायबिणीच्या फेस्ताक आमच्या घरांनी पातोळ्यो करपाची पद्दत आसा. नोविदाद वो हार्वेस्ट फेस्टिवल वो नव्या पिकावळीची परब अशें आमी म्हणटा. ह्या दिसा उकड्या तांदळाची खीर वो गोडशें करता. तशेंच सांज जेवच्या फेस्ताक नव्या काजाऱ्यांक वचें दिवपाची परंपरा आसा. जिन्सां वार फ्रुटां, चोण्याची दोस, पणसाच्या फोल्यार केलेले दोंडे हे सगळे जिनस व्हंकले न्हवऱ्याक आनी शेजाऱ्यांक दिता. तशेंच काजाराच्या दुसऱ्या दिसा वो सेगून डे म्हणटा वो परतेवर मनोवपाक मायंगेर व्हंकल न्हवरो येता आनी परत वता तेन्ना व्हंकलेचो आवय बापूय धुवेक बोलांचें वजें आनी केळ्यांचें वजें दिता. तशेंच भुरगो जल्माक आयलो म्हणटच आख्या वाड्याक उकडलेले चणे तातूंत बारीक कातलेचे कुडके घालून वांटता. ह्यो सगल्यो आदल्यांनी केलेल्यो चाली रिती आजुनूय जायतो लोक गोंयांत पाळटा. भुरग्यांची खबर आयली म्हूण सांगता. निकतोच बावतेर जाल्ले वस्तरेक मेतयांची पेज एकदम बरी. नवीच जाल्लेले आवयक दुदाचें प्रमाण वाडोवंक आदार दिता आनी भुरग्याक पोटभर दूद मेळटा. आनीक एक खबर तुमकां सांगपाची म्हणल्यार मोस्काच्या पानांची भाजी एकदम सावदीक बरी. कांदो टोमाटाचें फोंड मारून तातूंत दाडान पणसाची भिकणां, इल्लें कांतून चून आनी सुकी मिरसांग कुडके करून उडय आनी कितली रुचीक ही भाजी लागता ती पळय. सगल्यांक ही आवडना पूण भलायकेक चड फायद्याची. म्हज्या तरणाटपणांत हांवें केन्नाच रांदपाचे प्रयत्न करूंक ना वो केन्नाच कुजनान वचोंक ना. म्हजें काम आसलें फकत शॉपिंग करपाचें. पूण मांय कितें रांदता ताचेर लक्ष दितालें. म्हणून घडये जायत आयज म्हाका बऱ्याक पडलां. पयलें नुस्तें तोवतना मेत्रभर पयस रावून नुस्तें कायलीन उडयतालें आनी तेल हातीर उसवल्यार व्हडल्यान बोब मारतालें. पूण आतां म्हाका रांदपाची चड आवड. जिन्सां वार गोडशीं करूंक आनी रांदूंक म्हजे मांय शिकितान म्हाका शिकयलें. आनिकूय जायते प्रात म्हज्या सासूमाय इजाबेला कडेन हांव शिकलें. तशेंच जायत्या म्हज्या सोयऱ्या आनी इश्टां कडेन नवे पदार्थ करपाक आनी वेगवेगळे तरेचे करपाक हांव शिकलें आनी आजुनूय शिकत आसा. हे जेवण रांदपाच्या कामांत हांव सदांच एक विद्यार्थीच कहें उरतलें आनी नवें रांदप शिकपाचे म्हजे प्रयत्न चालूच उरतले. आयकतेल्यांक देव बरें करूं. तर ही जावन आसली मिक्स भाजी. सजमतां सगल्यांक तुमकां आवडली म्हूण. कोंकणी उलय, लंडन फुलय. आवाज रेडिओ 99.8 FM, साउथहॅम्प्टन,
UK मोग आसूं दी